नटलेले आहा टुरिजमूय आसा, मायनिंगूय आसा, बाकी वेगवेगळे उद्योगूय आसा, पूण एकूय तो खऱ्या अर्थान चलना. आयज हे उलोवपाचें कित्याक वायट दिसता, सादारण 82 भितर पळोवया 1982 भितर ह्या परेडाक हांगा पिकळेवाडी म्हणटा त्या जाग्यार इंडस्ट्रियल इस्टेट अशे तरेन बारीक बारीक उद्योग म्हणून खूबशे स्ट्रक्चर उबे करून बरेच इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल पार्ट तयार करपाचे, पेपर ट्रक तयार करपाचे, बाकीचे इतर बारीक बारीक पार्ट जे खंयच मेळना पूण इंटरनॅशनल सुद्दां कंपनी येवन थंय कामां करताले आनी हांगसुले लोकल सादारण 200-250 भुरगे त्या इंडस्ट्रीन काम करताले. ताजे नंतर आमकां जी म्हायती आसा त्या प्रमाणे हांगा रजिस्टरूय आसा पंचायतीन थोड्यो इंडस्ट्री, पूण खऱ्या अर्थान थोडेशे वर्सां चल्ल्यान त्यो ड्रॉप केल्ले आसा. ते प्रायवेट असल्या कारणान प्रायवेट ती EDC कडेन बायन असल्या कारणान हांव सरकारा कडेन म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा, जे थंय स्ट्रक्चर सादारण 20 स्ट्रक्चर आसा बिल्डअप केल्ले आसा, थंय न्यू काय स्ट्रक्चर करपाची गरज ना. त्या भितर नवे उद्योग म्हणजे लघु उद्योग जे मॅन्युफॅक्चर करून बारीक बारीक पार्ट्स मॅन्युफॅक्चर करपा सारखे सरकारान फुडाकार घेतलो. सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ह्यो लघु उद्योग जे बारीक बारीक उद्योग आसा ते ह्या स्ट्रक्चरा भितर सेटअप करचे, जे EDC भितर ऑलरेडी ते तांचे सगळे डॉक्युमेंट EDC ऑफ गोवा जी आमची डिपार्टमेंट आहा तेजे भितर कॉर्पोरेशना भितर ते ऑलरेडी नोटेड आसा. ते तेंची कितें आहा ते डॉक्युमेंट चवकशी करची आनी सरकारान आपले कडेन घेवन थंय उद्योग करचो. हो इतलोच सरकारा कडेन उद्योग हे रिक्वेस्ट करपा हेजे फाटले मागणे म्हटल्यार सादारण हांगा ना म्हणल्यार 560 सुमार हांगा 7 महिन्याचे कुळ्या वाठाराचे वर्कर आयज बेरोजगार जाल्ले आसा. फाल्यां सकाळी जर थंय खंयचोय उद्योग काडलो जाल्यार त्या हितून हे जे वर्कर जे काढलेले गेल्ले आसा तांकां प्रायवेटी दिवपाक मेळटली सरकाराक आनी तांकां एम्प्लॉय करचे मेळटले. ते फिक्स न्हू पूण टेम्पररी तरी एक रोजी रोटी म्हणजे सादारण पोट चलपा सारखे तरी उद्योग थंय तांकां प्रायवेटी दिवची आनी थंय तांकां थंय एंगेज करचे आनी एम्प्लॉय आनी प्रोडक्शन चालू करचे सरकारा अंडर, जेणे करून ती फॅक्टरी चलोवंक शकता किंवा तो लघु उद्योग जो आसूं खंयचोय आसूं हँडीक्राफ्टा भितर कोयराचे आसा, बाकीचे कपड्याचे क्लोथ शिवपा सारखे लेडीजांनी चान्स मेळोंक शकता. म्हणजे स्ट्रक्चर आसा ते एक्झिस्टिंग, ते न्यू करपाची काय गरज ना, ते फायनलायज काय करपाचे ते सरकारा कडेन सगळ्या सरकारा कडेन आसा. जर सरकारान पॉझिटिव्ह घेतले आमच्या आमदारा कडेन आमी ऑलरेडी प्रपोज केल्लो आसा हो विशय, प्लस आमी आमचे पंचायती मार्फत सरकाराक आमी कळयल्ले आसा की ब्लॅक एंड व्हायट म्हणजे लेटर करून कळयल्ले आसा की हो जो वाठार आहा ताका तूं बेगिनात बेगीन डेव्हलपमेंटाक घेवचो. जे इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाची कसलीच गरज ना, तितून भितर फक्त हँडीक्राफ्टाचे जावं लघु उद्योगाचे जे भितर माध्यमांतल्यान सरकारान प्रत्येकाक जे वर्कर आसा त्या वर्करांनी मिटींग घेवन तुमी बाबा हो उद्योग करात तो उद्योग करा मार्गदर्शन करचे. जे बायलां सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा तांकां मार्गदर्शन करून थंय त्या लोकांनी चडांत चड जाता ते अनएम्प्लॉय आहा तांकां एम्प्लॉय करपा खातीर सरकारान फुडाकार घेवचो हो आमचो पंचायती वटेन सरकारा कडेन कळकळीची विनंती.